वजन माप खात्याचे काम, जबाबदारी आणि गिरायकांचे अधिकार हाचेर आधारित शेनवारा वेबिनार आयोजित केल्लो। ह्या वेबिनारात मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी मार्गदर्शन केल्ले। 19 डिसेंबर 2025 मेरेन पुराय गोंय साक्षर जातले। एकूय गोंयकार अशिक्षीत उरचो ना म्हूण मुख्यमंत्री ह्या वेबिनारात उलयलो। त्या पद्धतीत आम्ही आज प्राउडली नॅशनल लेवलाचेर सांगता ओपन डेफिकेशन फ्री आम्ही 100% आसा, हर घर नल से जल आम्ही 100% आसा, इलेक्ट्रिफिकेशनात आम्ही 100% आसा, हर ग्राम सडक आम्ही 100% आसा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे 13 फ्लॅगशिप प्रोग्रामात आम्ही 80% प्रोग्राम 100% आम्ही अचीव करपाक शकला। थोड्याच दिसांनी आम्ही साक्षरता फुडल्या 19 डिसेंबरापर्यंत प्रयत्न आसा आमचो की आम्ही 100% साक्षरता ही मोहीम आम्ही सध्या सुरुवात केल्या, ती अचीव करपाची आसा। आमचे सर्व शिक्षा अभियान आणि हे काम करता हाजेर आनी त्या खातीर पंचायतींनी बी अशा पद्दतीत जे लोक कोण आसा तांकां साक्षर करपाक तुम्ही मदत करची, जेणे करून आमकां होय कार्यक्रम जो आसा पळय 100% सक्सेसफूल करपा खातीर आमी सगळे जाण यशस्वी जातले। म्हणून तर आमी म्हणटा की आपल्या गावात असलेलो सिंगल निडी पर्सन हो स्किमीच्या बद्दल उरचो न्ही, योजनेच्या खंयच्याच बद्दल उरचो न्ही आनी इवन दो साक्षर जावपाक सुद्धा उरचो न्ही। आदरणीय शिवराज सिंग चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर हे उलयल्या उपरांत आमकां खबर आसा की खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे शेतकरी वर्ग हो मोटिवेट जाला। तांच्यांनी मागीर आपले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाडलोच, MSPचोय विशय आसात, बट त्याच बरोबर आमी जेका म्हणटा की किसान क्रेडिट कार्ड आसतले, किसान विमा कार्ड आसतले, सॉयल हेल्थ कार्ड आसतले, हाज्या सारकिलाचो नंबर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटात खूब मोठ्या प्रमाणात आमी वाडोवपाक शकले। माझे तर म्हणणे आहे की 100% जसे आम्ही घरात टॉयलेट दिता, 100% घरात आम्ही नळ दिता, 100% घरात आम्ही लाईट दिता, त्याच धर्तीचेर 100% फार्मराक किसान क्रेडिट कार्ड मेळचे, किसान विमा कार्ड मेळचे, ताका सॉयल हेल्थ कार्ड मेळचे, हो पंचायतीचो रिकॉर्ड आसपाक जाय आणि पंचायतींनी त्याच्या खातीर प्रयत्नय करपाक जाय। म्हणजे सजेशन्स आसात सगळ्या ग्रामपंचायतींक आणि डायरेक्टर ऑफ पंचायतीकूय बी। आपल्या पंचायतीन आमचो एक बोर्ड आसा, थोड्याशा पंचायतींनी आसा, म्हणजे आपले पॉप्युलेशन कितले, फॅमिलीज कितल्यो, सेम वे थंयसर नंबर ऑफ फार्मर्स हो एक ताका ॲड करचो, जेणे करून आपल्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात जे ग्रामीण भागात आसा किंवा इवन दो म्युनिसिपालिटी एरियेन सुद्धा थोडे कडेन फार्मर्स आसा, फार्मर्सान आमी म्हणटा की एग्रीकल्चर फार्मर्स कितले, परत मिल्क फार्मर्स कितले आणि त्याच्याच बरोबर आमचे फिशरमॅन कितले हाजी थंयसर नोंद जावची। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।